वेचणुकीची तारीख मतमोजणी तशेंच पुराय कार्यावळ कायद्याप्रमाण ही वेचणूक आयोगान जाहीर करपाची आसता। या कामाची फायल जी राज्य वेचणूक आयोगाकडेन वचूंक जाय आशिल्ली ती मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान भाजपाच्या कार्यालयात पावल्या असो आरोप काँग्रेस पक्षाचे म्हणणारे गिरीश चोडणकर हांणी केला। आम्ही या संदर्भात योग्य पावलां उखल्ल्यात आणि वेचणूक आयोगाक सांगलां की कायद्यांत सुधारणा करात तशेंच गरज पडल्यार वेचणूक फुडें धुकलात आम्ही सहकार दिवपाक तयार आसात। अर्डेक स्क्वेअर ब्युरो रिपोर्ट। ऑलरेडी डिसाइड केल्लें आसा की जिल्हा पंचायत इलेक्शन ह्या पार्टी लायनीचेर आमी कॉन्टेस्ट करतले, कारण गोंयांत कायदो अमेंड केल्लो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे आमी पार्टी सिंबलाचें इलेक्शन लढयतले। पूण सरकार हे मॅन्युप्युलेशन करता सगळें। एक्चुअली कायद्याप्रमाणे इलेक्शन प्रोसेस डेट डिक्लेअर करप साकून काउंटिंग रिजल्ट जायसर हे सगळे प्रोसेस असते स्टेट इलेक्शन कमिशनान करप असता, including declaration of date. What government has done is illegal. Government has no power to conduct these elections. Government is trying to manipulate the reservation. तो आपल्याक जाय प्रमाणे आणि त्या खातीर जी फायल स्टेट इलेक्शन कमिशनाकडे धाडपाक जी आशिल्ली ती मुख्यमंत्र्या कडेन फायल आसा आणि ती फायल मुख्यमंत्र्यान बीजेपीच्या हेडक्वार्टरान हाडल्यात। म्हणजे बीजेपीक हेडक्वार्टरान ती फायल वचपाक शकत ना, ती फायल स्टेट इलेक्शन कमिशनाक वचपाक जाय। सो स्टेट इलेक्शनाचे काम आयज बीजेपीचे हेडक्वार्टर करता, म्हणजे खंयची खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व दवरप हे काम बीजेपीचे हेडक्वार्टर्स करता। पणजे जे बीजेपीचे ऑफिस आसा ही फायल थंय आसा सध्या। माझी माहिती प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान ही फायल स्टेट इलेक्शन कमिशनाकडे धाडूं ना, ही फायल बीजेपीचे हेडक्वार्टरान धाडल्यात आणि बीजेपीचे जे वरिष्ठ लिडर आसात ते बसल्यात रिजर्वेशन करपाक, नंबर चेंज करपाक, सगळे मॅन्युप्युलेशन करपाक आणि ते निमाणे वेळार डिक्लेअर करपाक। आमी तांकां कशेंच ह्या इलेक्शन मॅन्युप्युलेशन करून करपाक दिवचे ना। आमी ऑलरेडी तयार आसा मुखाल्ले स्टेप मारपाक आणि त्या खातीर आमी सरकारा कडेन मागलां एक्ट अमेंड करात, पावर हो तुम्ही स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दियात, तुमकां मॅन्युप्युलेशन करून करपाक मेळपा ना। जाय जाल्यार इलेक्शन पोस्टपोन करात 45 डेजांनी, आमी तुमकां सपोर्ट करता। बीजेपी गरोवपाक शकता त्या उमेदवाराक आमी सपोर्ट करतले, त्या पार्टीक आमी सपोर्ट करता। आमचो उद्देश आसा बीजेपीक कशें करून हाडप, जंय आमकां शक्य ना थंय आमी जो ताका व्हरपाक शकता ताका आमी सपोर्ट करता।